नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सतोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. brought to you by पंचामृता. पर्रा येवपी मेगा प्रकल्पाचेर आळाबंद हाडपी धोरण. बिल्डिंगे खातीर 9 मीटर उंचायेचे कॅपिंग. झोन बदलूंक मेळचे ना. हेरिटेज स्ट्रक्चर्साचे संवर्धन. गांव राखूंक धोरण करपी पयली पंचायत. कुंकळे पुलीस स्टेशना वयल्या एका पुलिसाचेर परप्रांतीयाचे टोळयेचो हल्लो. पुलीस गंभीर जखमी. 4 जाणां कुंकळे पुलिसांनी उखल्ले. तपास चल्ला. मोपा विमानतळार गायडन्स सिस्टम नाशिल्ल्यान फ्लायटीच्या टेक ऑफाचो गोंधळ. AIB रिपोर्टाची माहिती. घडणुके उपरांत विमानतळाचेर सिस्टमाची व्यवस्था सुत्रां सांगतात. वेंचणूक आयोगाचेर आरोप करतल्यांनी पुरावो दिवचो वा माफी मागची. संविधानाचो अपमान. वोट चोरी मुद्द्या वयल्यान वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाराचो विरोधकांचेर फार. गोयभर ग्रामसभा. भोमा नॅशनल हायवे IDCचो विशय. बेताळ भाटी परमनंट सेक्रेटरी ना. कळंगुटे हाऊस टॅक्सा विशीं चर्चा. ताळगांवां भटक्या गोरवांचो विशय. आनी कोमुंदाज जागे वयली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाच्या विधेयकाक चिखले. चिकोळणा कोमुंदादीचो तेको. बेकायदेशीर बांदकामां थांबोवंक कोमुंदादीक अधिकार दिवपाची मागणी. गावात येवपी मेगा प्रकल्पाचेर आळाबंद हाडपी धोरण तयार करपी पर्रा पंचायत गोंयांत पयली. बिल्डिंगे खातीर 9 मीटर उंचायेचे कॅपिंग घाला. पंचायतीच्या मान्यताये बगर झोन बदल करूंक मेळचे ना. मल्टी निवासी प्रकल्पांचेर बंदी. हेरिटेज स्ट्रक्चर्सांचे संवर्धनाक प्राधान्य. धोरणा जाहीर. गांव सांबाळूंक निर्णायक धोरण. प्रकल्पांचो गांवचे कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर परिणाम जावये म्हण हुस्को. गांवांत मोठमोठे प्रकल्पांक मान्यताय मेळपाक लागल्या म्हूण पंचांक कागाळी येताल्यो. असल्या प्रकल्पांक लागून गांवच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर परिणाम जावपाक शकता. गांवपण सांबाळून उरचें म्हूण पर्रा पंचायतीन हें धोरण तयार केल्यात. पंचायतीन तयार केल्ली पॉलिसी अशी आसा. इमारतीची उंचाय चडांत चड 9 मीटर 2 मजली मेरेन मर्यादीत. पंचायतीचे संमती उपरांतूच TCP झोन वा FIRांत बदल जातलो. ग्रावंड वॉटर टेबल उणो जाल्ल्यान WRDच्या बोर बांय खातीर NOC दिवचे ना. गांवच्या इन्फ्राचेर भार घालपी भोवनिवासी प्रकल्पांक मान्यताय मेळची ना. एका इमारतीत जायते अपार्टमेंट आशिल्ल्या बहुनिवासीय युनिटाक मान्यताय दिवचे ना. माडांनी रस्तो तसेच हेर म्हत्वाचे दायज वाठार वळखून तांची देखरेख जातली. कुंकळे पुलीस स्टेशना वयल्या एका पुलिसाचेर परप्रांतीयांच्या टोळयेन हल्लो केलो. ताचे तकलेक गंभीर दुखापत जाल्या. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. ह्या प्रकरणांतले दुबावीत 4 जाणां कुंकळे पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या. फुडलो तपास चालू आसा. कुंकळेच्या पुलिसांनी काल 4 मायग्रंट्साचेर केस रजिस्टर केल्या आणि तांकां अरेस्टूय केल्यात. तांचेर आरोप आसा की ताणें एका पुलीस ऑफिसराक जो आपली ड्युटी करतालो ताका खूब मारलो. अशें जालें की काल जेन्ना हे पुलीस कांडंगेनी बेतूल हांगासर पेट्रोलिंगाक गेले तेन्ना तांणी पळयले एक 5-6 मायग्रंट्स एका ओपन प्लेसीर सुमार दनपारच्या 3 वरांचेर सोरो पिवन मस्ती करताले. तेन्ना ह्या पुलिसांनी तांकां सांगलें बाबा तुमी हांगासर सोरो पियेनाकात हांगासरले वसात म्हूण. आनी हे पुलीस फुडें गेले. पूण जेन्ना पुलीस परत आयले आनी तांकां पळयलें तेन्ना हे 4 जाणांनी पुलिसाक अटॅक केलो आनी तांतलो एकलो अनूप कवरेकर हाका तांणी बरोच मारलो. अनूप कवरेकर सद्याक आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट आसा आनी ताचो ट्रिटमेंट चालू आसा. कुंकळेचे पुलीस हे इन्सिडंटान फुल्ली चवकशी करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावेडायस. मोपा विमानतळार AINची एडवान्स्ड गायडन्स सिस्टम घालूंक नाशिल्ली. विमानांच्या टेक ऑफ लँडिंगाचो गोंधळ.
एअर इंडिया फ्लायट रनवेच्या जाग्यार टॅक्सी वयल्यान टेक ऑफ करपाक गेल्ले. ATCन वेळार टेक ऑफ रद्द केल्यान अपकीर्त टळिल्ले. 5 डिसेंबर 2024 घडणूक घडिल्ली. फ्लायटीत वट्ट 158 प्रवासी आशिल्ले म्हण AIB रिपोर्ट सांगता. AIन घडणुके उपरांत सिस्टीम जाग्यार घाल्या म्हण सुत्रांची माहिती. मनोहर अंतरराष्ट्रीय विमानतळार 5 डिसेंबर 2024 एअर इंडिया फ्लायट A320 रनवेच्यान टेक ऑफ करच्या जाग्यार टॅक्सीवेच्यान टेक ऑफ करपाचो यत्न केल्लो. ATCन वेळार टेक ऑफ रद्द केल्ल्यान फ्लायटींतले 158 प्रवाशी आनी क्रू साल्वार. मोपा विमानतळार एडवान्स सरफेस मुवमेंट गायडन्स सिस्टम नाशिल्ल्यान तशेंच फ्लायटीचो क्रू जागृत नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडली म्हूण एअरक्राफ्ट एक्सिडंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो AAIB हांच्या चवकशे उपरांत कळून आयलें. मात सुत्रा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आतां खंय विमानतळार गायडन्स सिस्टम जाग्यार घातल्या. प्रुडंटा खातीर वृषांक महात्मे. वेंचणूक आयोगाचेर आरोप करतल्यांनी पुरावो दिवचो, 7 दिसां भितर एफिडेव्हिट सादर करचो वा देशाची माफी मागची हो संविधानाचो अपमान. वोट चोरीच्या आरोपा वयल्यान मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाराचो विरोधकांचेर फार. विरोधक खंय अपप्रचार करतात ह्या कारस्थानाक वेंचणूक आयोग भियेना. आयोगाचे स्पश्टीकरण. लेकिन PPT में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और ये कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए. ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा. और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है. जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत. दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में. सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं. हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी. भोमा अडकोणा पंचायतीत मुखेलपणान नॅशनल हायवे आणि IDCच्या मुद्द्याचेर चर्चा जाली. बेताळ भाटी पंचायतीक खंय परमनंट सेक्रेटरी ना, कामां आडावन उरल्यात. रस्त्याची दुर्दशा, मेगा प्रकल्प आणि मायग्रंटांचो इशू म्हण पंचायतीत बोवाळ. कळंगूट पंचायतीन हाऊस टॅक्स आणि हेर मुद्द्याचेर लोकांमदलो गैरसमज पयस करपाक घेतली खासा ग्रामसभा. मेडकुरे पंचायतीच्या ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशया वयल्यान बोवाळ. साल्वादोर द मुंदो ग्रामसभेतूय बरोच बोवाळ जालो. मुख्यान प्रश्न म्हणल्यार पयलो म्हणटा तो नॅशनल हायवेचो आसलो. नॅशनल हायवे आनी IDCचो आनी प्लस एक सोसायटीचो आमचो इशू आसलो. मेजर असो इशू म्हणल्यार की जी IDC फॅक्टरी आसा आनी जी वयर ज्यो फॅक्टरीज जाल्या, ज्या फॅक्टरीसा लागून जे पारंपारीक जे नाले आसा जे गांवांत येता आनी ज्यो व्हॅली आसा, ह्यो व्हॅली ज्यो आसा ह्यो खंय तरी फॅक्टरीचो वेस्ट वचून ह्यो जवळ जवळ पुरपाक पावल्या. आमकां हिंगा गांवांत कितें तर प्रॉब्लम आहा. पंचायत येता जाल्यार आमकां पर्मनंट सेक्रेटरी ना. 2-2 दिसांनी सेक्रेटरी चेंज जाता. टेम्पररी आहलो तो 3 दीस येयलो जाल्यार 3 दीस आतां केन्ना ती काम आहा म्हणटा तो येयना. कसली काम जायनी म्हणून आतां आमगे रस्तो अंडरग्रावंड केबलिंगा लागून सगळो हडो पडीन आहा. रस्तो सारको बॅड कंडिशनान आहा. Issues like project main thing is the discussion is about roads which are completely dangerous for people. They underground keeping gal derona hollow high sarke so badly and tin te incomplete dun dile. So the people's reaction agitated, they were so agitated because every day now for months. So amko panchayat kode we have no answers for these questions. काल मायकल लोबो आमचो MLA आहलो तो उलयलो की आमी टॅक्सां वाडोवंक शकता म्हणून. ताका खबर ना आमी टॅक्सां वाडोवंक सोदिना म्हणून, कित्याक आमची टॅक्सां वाडलेली ना. पूण त्या दिसा ताणें काल म्हाका फोन मारलो सकाळी फुडें आनी विचारलें अशें अशें आहा म्हणून.
पूण तेच्या आदी ताणें तो स्टेटमेंट केल्लो सो तेजी मिस्टेक ना आनी हांव कोणाचीच मिस्टेक करिना. ओन्ली थिंग इज दॅट द सिस्टम इज सच. नोटिफिकेशन आमकां येयला न्हू ते आय वॉज इम्प्लिमेंटींग दॅट नोटिफिकेशन. आम्ही आता गोरवांक लागून 2 मनशां आमी अपॉइंट केलेले आहा अँड दिस वॉज बीन कॅरीड आउट लॉंग बॅक आणि ती दवरून ते मागीर गौशालाय तांकां व्हरोन दिता तांकां अँड इंजर्ड पासून जालेली आहा जाल्यार एडवान्स ऑन द कॉल इज कम फॉर अस वी कॅरी देम आउट आणि सेफ जाग्यार वता तेंचो ट्रिटमेंट घेता. आणि आतां कितें जालेलें आहा ही गोरवां म्हणटा ती तालिगांवचीच न्हू. इट इज कमिंग फ्रॉम ते सेंटाक्रूज बांदार सानूय येता नेबरिंग विलेजीस. सो आमकां आतां ते व्हेरीफाय करूंक खूब कठीण जाता हू इज द ओनर एंड ऑल. बॉडी म्हाका गेट केल्ले बॉडी कितें हागलेले तेणी हे प्रोग्राम कितें हागलेले आमी सांगा तांकां उलोवंक दिले ना आपूण सरपंच आपूण तांकां आन्सरेबल जाल्यार तूं आतां उलय ताका उलोवं नाका. आयज आमची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभा घेवपाचें कारण कितें की सडनली एक फेक न्यूज सर्क्युलेट जावंक लागली की MLA हांगा व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटा खजान लँड डिस्ट्रॉय करता आनी लोक येतले भायले आनी ऑल दॅट स्टफ. आतां ते लेटर इट्साम लोकांक अशेंच ती मेसेज घालून हें केलें लोकांनी ग्रुपींग शेअर केलें आनी हें जालें की पंचायत इज MLA इज डिस्ट्रॉईंग द पंचायत. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पाहत राहा प्रुडंट. पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा घर घर में पंचामृत. जुवारीनगर बिट्स पिलानी कॅम्पसांत आनीक एकलो विद्यार्थी सोंपलो. तो खंय लखनौचो. हॉस्टेलांत न्हिदिल्लो थंय सोंपलो म्हण इन्स्टिट्यूटाची म्हायती. फाटल्या 9 म्हयन्यांत हें 4थें प्रकरण. 3 जाणांनी खंय आत्महत्या केल्ली. मजगतीं शेनवारा सोंपिल्ल्या भुरग्याच्या मरणाचें कारण अस्पश्ट. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा उपरांत कारण स्पश्ट जातलें. ह्या घडणुके उपरांत कॅम्पसांत खवदळ. आमी आसा जुवारीनगर आनी आमच्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा बिट्स पिलानी KK बिर्ला कॅम्पस हांगा. आनी एक आमी हांगा आयिल्ले एक मुखेल कारण म्हणजे काल हांगा एक 20 वर्सांचो भुरगो कुशाग्रज जैन म्हणटा तो एक 3rd इयर कंप्युटर सायन्साचो भुरगो तो खंय स्टुडंट काल हांगा मरण पावलो आनी हॉस्टेलांत ताची खंय एक मृत बॉडी मेळ्ळी. आनी हाजे मागीर एक मोठो बोवाळ पडलो. इनिशियली लोकांनी म्हणलें खंय तरी सुसायड केलें कोणें म्हणलें रेटॉल खाला कोण म्हणपाक लागले फाशी घेतले. आनी जेन्ना ही घटना घडली पुलीस जेन्ना हांगा आयले तांच्यांनी खंय तरी तांच्यांनी सांगलें की सुसायड इज रुल्ड आउट. आनी उसरा लेट बिट्स पिलानीन एक स्टेटमेंट काडलें की तो भुरगो न्हिदीनूच मेलो अशें ही न्यूज जाली. कित्याक वेर्णा पुलिसान इन्वेस्टिगेशन चालू केल्ली आसा. ते सायटीर हांगा आयिल्ले आसा. पूण वेदर इट इज सुसायड नॅचरल डेथ अननॅचरल डेथ हें ओन्ली आफ्टर पोस्टमॉर्टम कळटलें. सद्याक बॉडी पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ली आसा आनी एखादी तेजें पोस्टमॉर्टम फाल्यां जावंक शकता. पूण हो एक मुखेल प्रश्न असो आसा की हें एक बरें डिस्टर्बींग पॅटर्न जावन पडलें आसा की येदे व्हडले कॅम्पस आनी व्हेरी प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बिगस्ट इन गोवा म्हणपाक शकता आमी. पूण हातून एक असो पॅटर्न आसा डिस्टर्बींग सारको म्हणजे गेले 9 म्हयन्यां भितर 4 भुरग्यांचें हांगा मरण जाल्लें आसा. आनी जें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा हाजे पयल्यो ज्यो 3 भुरगे मरण पाविल्ले दे हॅड कमिटेड सुसायड. जे व्हडले कॉलेज हांगा बरे बरे भुरगे शिकतात खंय तरी एड्युकेशनाच्या प्रेशरा खातीर जावं आनी कितें रिजना खातीर हांगा भुरगे कंटिन्युअसली जीव दिता काय असो एक मोठो प्रश्न आयलो. जे 4थे भुरगो जो मेला ताजो इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. कोमुंदात जागेवयली अनधिकृत घरां अधिकृत करपा खातीर हाडिल्ल्या बिलाक साबार समित्यो विरोध चालू आसतना 2 कोमुंदादीचो सरकाराक तेंको.
चिखले चिकोळणा कोमुंदादीन बिलाक येवकार दिला. कोमुंदादीक फायदो जातलो, येणावळ वाडटली म्हण वांगडी उलयले. 80% अनधिकृत घरां खंय गोंयकारांची. बेकायदेशीर बांदकामां थांबोवंक कोमुंदादीक अधिकार दिवचो म्हण सरकारा कडेन मागणी. कोमुनिदाद जमनींचेर आशिल्ली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाक विधानसभेन विधेयक पास जाल्लें. कांय कोमुनिदाद जंय हें विधेयक फाटीं घेवचें म्हण मागतात थंय कांय कोमुनिदादींनी ह्या विधेयकाक तेंको दिलो. ह्या विधेयकाचो कोमुनिदादीक फायदो जातलो म्हण चिखले चिकोळणा कोमुनिदादीचे वांगडी उलयले. Comunidad of Chicali and Comunidad of Chicolna are willing to regularize all such houses on the land belonging to them. This was passed in our general body much before this notification, because both the comunidades have fought tooth and nail to demolish houses, file cases against the government, and do everything possible to do away with illegal houses, which did not work in the long run. The land is encroached mostly by our federal lands, 80%. I can give you the record. Pay for whatever they want, because we are paying for our own land and we apply. So that is the stand generally of that resolution, general body resolution. It looks like how much revenue you are expecting with this? It depends on the government rate. Government has to specify the rate, and it depends on the market rate at that point of time. You can just imagine how much you are getting. It will be more than 10 crores. Chicali is massive. 700 to 800. Even at least 700 to 800. तशेंच कोमुनिदाद जमनींचेर जातली बेकायदेशीर बांदकामां थांबोवंक कोमुनिदादीक अधिकार दिवचो म्हूण वांगड्यांनी सरकारा कडेन मागलें. I request the government should give direct powers to the managing committees or to the comundads. If there is a illegal construction being happening, immediately the managing committee or this comundad, these attorneys or the president go and stop that construction immediately. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. फिल्म शुटिंगा खातीर परवानगी घेवंक आतां साबार कडेन वचचें पडचें ना. ऑनलायन पोर्टला वरवीं सिंगल विंडो सिस्टम तयार करतले. 1 सप्टेंबरच्यान हाची सुरवात जातली. गोंय फिल्म फेस्टिवलाच्या समारोप सुवाळ्याक ESGची उपाध्यक्ष डिलैला लोबो उलयली. गोंयान फिल्म शुटिंगा खातीर ऑनलायन पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान आतां परवानगी घेवपाक मेळटली. सप्टेंबराचे पयलेर सावन हें लागू जातलें म्हूण गोंय फिल्म फेस्टिवलाच्या समारोप सुवाळ्याक ESGची उपाध्यक्ष डिलैला लोबोन सांगलें. During our closing ceremony, we will also launch film facilitation portal. आमचे ऑनलायन फिल्म शूटिंग एप्लिकेशन पोर्टल जे आमकां शुटिंगाक आमचे येतात हांगा गोंया तेन्ना ऑनलायन पोर्टल आसतलो and we will be launching it today, but it will commence from 1st September. You know, it's a single window system where people don't have to wait in line to submit their forms and all that. सगळ्या क्लासिक गोवन फिल्म्सांचे रिस्टोरेशन करचें म्हूण मुख्यमंत्र्यान ESGक निर्देश दिलो. 75 years सेलिब्रेट करता, फुडली जेन्ना 100 वर्सां सेलिब्रेट करतले तेन्ना पयले फिल्म सुद्दां पळोवपाची संद जी आसा ही रिस्टोरेशन केल्या उपरांतूच पळोवपाक मेळटलें. हांव म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिता की म्हणजे कसलोच ताण फिल्म मेकराचेर किंवा फिल्म प्रोड्युसराचेर पडनासतना ताजें फिल्म रिस्टोरेशन करपाची पुराय खात्री हे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे घेतले, जेणे करून अशा पद्दतींतली आमची गोंयची फिल्मां जी आसात मराठी आनी कोंकणी ही दोनूय फिल्मां रिस्टोर जावपाची गरज आसा. गोंयच्या फिल्मांक आनीक वाव मेळचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान फिल्म फायनान्सिंग येवजणे विशीं म्हायती दिली. आमची फिल्म फायनान्सिंग स्कीम ही मदीं काही टॅक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर थोडीशी अडचण येवन उरिल्ली, हांव बंद जाल्या अशें म्हणचो ना. आमी दोजवार ए कॅटेगरी फिल्म्स तांकां तांच्या प्रोडक्शनाचो 50% मीन्स एप्रॉक्सिमेटली 50 lakhs of rupees हे आमी ए कॅटेगरींतल्या फिल्मां खातीर दिता आनी परत एकदां आमी रिवायज करून ते दिवपाक सुरवात करतले. फॉर द बी कॅटेगरी फिल्म्स एप्रॉक्सिमेटली द 30 lakhs ऑर द 50% ऑफ ताजी फिल्म्स हे आमी दिता आनी फॉर सी कॅटेगरी फिल्म्स एप्रॉक्सिमेटली 10 lakhs rupees. कलाकार वर्षा उसगांवकारान फिल्म इंडस्ट्रीक दिल्ल्या योगदाना खातीर मुख्यमंत्र्यान तिका जीवन गौरव पुरस्कार भेटयलो. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. आम आदमी पक्षाची #BJPचे बुराक मोहीम
गोंयभरांतल्या रस्त्याचेर पडिल्ल्या फोणकुलांचो निशेध म्हण आम आदमी पक्षाची मोहीम. पणजे स्मार्ट सिटीत 1400 कोटींचो घोटाळो. ह्यान मुखार दर दिसा गोंयभरांतली फोणकुलां दाखोवन न्हिदिल्ल्या सरकाराक जाग हाडटले म्हण आप प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार उलयलो. जो पर्यंत आमी बुराक दाखयना हांचे तकलेन खड्डे आहा पळय, खड्ड्यान तांचे कित्याक वचना हे रस्ते करपाचे, कित्याक वचना बीजेपी? फक्त खावपाचे, फक्त पयशे खावपाचे. सो आमी जे बीजेपीचे बुराक म्हणून जे आमी आज हे कॅम्पेन सुरू केल्या आनी एक नंबर केला, ते बुराक आमी डेली दाखयतले कारण आमकां आतां कळपाक लागला ज्या दिसा आमी बुराक दाखयता त्या दिसा दुसऱ्या दिसाचे खड्डे पुरयता. हांगाच्यान हांवें सुरवात केल्या. आमी पणजे शहरान 1400 बीजेपीचे बुराकान बसले. आमी पणजेन अशे खूब बुराक आसा जे आमी पणजेकारांकूय दाखयतले, गोंयकारांकूय दाखयतले. आनी चीफ मिनिस्टराक जर दिसना जाल्यार जे आमकां कालच्यान व्हिडिओ येवपाक लागल्या ते तांकां एका ऑफिशियल जांचो जो बुराक म्हणून एक कितें ॲप केल्लो पळय, तो ॲपाकूय बुराक पडला जाल्यार खबर ना म्हाका, पूण त्या ॲपाचेरूय घालतले आनी तांकांय धाडटले जो पर्यंत तांचे दोळे उगडले. एपाचेर आयिल्ल्या कागाळींचेर 100% फोणकुलां भरली म्हणटा ती फकाणां मुख्यमंत्री हांगा थंय भोंवून गोंयकारांच्या कानात घालता म्हूण आपाचो फुडारी श्रीकृष्ण परब उलयलो. फिगर्स खंय खंय आमचो सीएम वचून दिता आतां तोच PWD मिनिस्टर आसा, तो भोंवन ते फिगर्स दिता पळय ते एकदम फटींग. इन रियलिटी आमच्या गोंयकारांच्या सायडीन येता ते असले खड्डे आनी आमी आमच्या गोंयकारांक येता ते खड्ड्यांनी आमी पडपाचे. हेच तेंचे हे आसा, कित्याक तेंच्यांनी पयशे जे खड्डे पुरोवपाक हाडल्या पळय ते गेले, ते खाल्ले हेंच्यांनी. सो हेच्या उपरांत आनीक कितें करता तें म्हाका खबर ना. आमी प्रत्येक आतां चवथ पर्यंत आमी प्रत्येक गांवांनी आमी एक नंबरूय आउट केल्लो आसा. त्या नंबराचेर वचून आमकां जे येता थंय वचून आमी नाल्यार आमचे बाकीचे भुरगे वचून थंय व्हिडियोज काडटले, तुमच्या फुड्यान दवरतले आनी आमी मेक शुअर करतले की आमी सांगता दाखयल्ले ते गव्हर्मेंटा कडसून आमी भरून घेतले. आमी मया गांवचो एक रोड फाटल्या दिसांनी हायलायट केल्लो हांवें हातुर्लेच्यान आमच्या वांयगिणी गांवांत पर्यंत. थंयसर काल 2 दीस जाले थंय पॉटहोल भरपाक स्टार्ट जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. पापा आ रहे ये, वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत.